नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय गांवठी नुस्तें आसा हे गांवठी नुस्त्याचें हुमण करुया आनी हेका न्ही करबाट म्हणटा म्हणजे मिक्स आसता हे पळय मिक्स आसता हेका करबाट म्हणटा आनी हे नुस्तें न्ही पावसान एकदम रुचकल लागता। पावसान हे असले नुस्तें हाडून मुद्दाम हुमण करून खावचें आनी इतलें नुस्तें रुचकल लागता की तोंडाक आनी कांयच नाका, हें नुस्त्याचें हुमणूच पुरो, इतलें बरें लागता। हें आतां हांवें तुमकां हे पळय दाखयलां पळोवपा खातीर। आतां न्ही आमी हे पळय तें हांव आतां तें उजरोवन तुमकां दाखयतां क्लीन करून। हे पळय हे पळया, आतां हें नुस्तें उजरोवन दवरलां आनी ताका इल्लेंशें मीठ लायलां, 1/4 चमचो बारीकसो ताका मीठ लावन दवरलां। आतां हेका अर्दें वर जालें। आतां आमी कितें करुया, ताका वांटण करुया हुमणाक। ही आसा 3/4 कोकोनट हें आतां सोय आसा कोकोनटाची 3/4 वळ्याची। हें लाल तिखट आपल्या चवी प्रमाणे घेवप, कोणाक चड तिखट जाय जाल्यार आनी 1 चमचो घातल्यार जाता, पण इतलें हेका इतलें म्हाका पुरो अशें दिसता। आनी हे पळय हो कांदो घेतला, हळद आनी अशी मूठ मारून अर्दिशी मूठ कोथंबीर घेतल्या आनी हुमणान घालपाक न्ही ग्रीन चिली घेतली, ही तिखट म्हणून एकूच घेतल्या आनी ही 3 सोलां एकाचे 2-2 कुडके केल्या, ही 3 आसा आनी इल्लीशी आमटाण आसा, म्हणजे हे दोनूय मेळून तिका बरोबर हुमणाक ह्या पुरो म्हणून हांवें इतली घेतली। आतां ही आमटाण आसा पळय ती हातून घालुया आनी हें सगळें आसा पळय तें आमी वांटुया म्हणजे ग्रायंड करपाचें आतां हें मिक्सराक। हे पळया, आतां हें वांटण हातून घातलें आनी आपल्याक जाय तितलें उदक घालप बरोबर, पातळ जाय आनीक पातळ करप, पण इतलेंच पुरो अशें। मागीर हें मातशें दाट जातलें आनी हातून न्ही आतां हिरवी मिरची घातली। आतां हेका बरो खतखतो येवनी। आतां ह्या हुमणाक पळय उमाळो आयलो न्ही तेन्ना कितें करूंक जाय, मोठोच गॅस दवरूंक जाय आनी उमाळो हाडूंक जाय आनी मागीर न्ही हे पळय धवळीत रावूंक जाय, नाजाल्यार कितें जाता धवळीना जर न्ही पातळ ती हुमण आसता पळय तें फुट्टा, म्हणजे उदक कशें जाता, तेका लागून अशें धवळीत रावूंक जाय। आनी धवळ्ळें की ना मागीर कितें करपाक जाय, बारीक गॅस करपाचो आनी अशें दवरपाचें। आनी आतां हे नुस्तें आसा पळया तें 3 स्टेपांनी घालुया। पयलीं व्हडलें तें घालुया, मागीर मिडियम तें घालुया आनी मागीर खूब ल्हान आसा पळय तें घालुया। आतां पयलीं हें भितर घालता, धुवन दवरलां तें हे पळय, हेका मातशें 1 मिनीट जावनी मागीर तेका घालुया। हे पळय नुस्तें घालून तेका खतखतो आयलो न्ही, आतां दुसरें घालुया, जे अर्दें मिनीट रावपाक जाय, पळोवंक जाय नुस्तें हें आतां ताज्जें आसा, थोडें नुस्तें अशें ताजें बी नासता तेका अर्द मिनटांनी पळय हेकाय आतां खतखतो आयलो पळय, हेका 1 मिनीट रावुया। अशें केलें की कितें जाता जाणा, धाकटें सुद्दां नुस्तें आसता पळय हें तें सुद्दां भितर बरें तश्शें उरता, नाजाल्यार कितें जाता व्हडलें शिजता म्हणसर तें धाकटें तेजे सगळें मागीर सगळे कांटे कशें जाता, ते कांटे कशें भितर करपाक जायना, नुस्तें म्हणजे नुस्तेंच उरपाक जाय तशें करपाक जाय। आनी इतलें टेस्टीक जाता जाणा हुमण, खावपाक म्हणजे सुशेगाद सारकें बरें जेवपाचें। आनी आतां हें नुस्तें आनी खूब म्हारग सुद्दां आसता। हे पळय आतां जालें पळया, हेका अर्द मिनीट। आतां कितें करुया, तिसरें स्टेप करुया, हें बारीक तें नुस्तें घालुया आनी ह्या नुस्त्याक न्हू रुचूच बरी आसता। आतां भितर मीठ घालुया आनी सोलां घालुया, सोलां चवी प्रमाणे घालपाची आपल्याक जायी तशी। आतां मीठ घालुया भितर आनी आतां मातशें धवळपाचें
आनी हेका एक खतखतो आयलो न्ही हे पळय आतां मातसो मोठो जाले हुमण रेडी टू सर्व करूया. वास सारको बरो घरान सुटला. आनी असले हुमण न्ही म्हाज्या मिस्टराक बीन भरपूर फेवरेट सारखे बरे लागता ते. आतां हेची टेस्ट पळया आनी मीठ जाय जर मीठ घाला, सॉल तुमकां जाय जर सॉल एक घाला. हे हांव पातळ कशेंच करतले, दाट करचे ना. आनी दोन हातींनी अशें धरून न्ही हालोवपाचें तेका. हे पळया आतां हे हुमण जालें. आतां तातूंतलें नुस्तें दाखयता. हे पळय बारीक सुद्दां तशें उरले पळयले. आतां गॅस बंद करूया आनी मातशें धांपून दवरुया अर्दे कुट्या. म्हणजे कंप्लीट धांपप ना, इल्ली वाफ मातशी भायर वचूंक जाय. आनी रेडी टू सर्व करता. हे पळया आतां तुमकां रेडी टू सर्व केला बरें करमाटाचे हुमण. करबाट हेका म्हणटा, करबाटाचें हुमण. आनी हे न्हू भरपूर टेस्टीक जाता. अशें रुचकर तुमी मुद्दाम तुमच्या घरा करून पळया, खाया. त्या बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. बरे कॉमेंट्स दिया. आनी आतां तुमी तुमचो मोलाचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव तुमकां मना पासून सांगता खरें तुमचें देव बरें करूं.